Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही गेल्या फावट हियरींग दवरलेले मार्चान 7 मार्चान आमी दवरलेले हियरींग. ते हियरींग चॅलेंज केले गोवा फाउंडेशनान बिफोर NGT आणि ते NGTन हियरींग चॅलेंज केल्या उपरांत NGTन हियरींग जालें आणि NGTन हियरींग जाल्या उपरांत आमकां ऑर्डर दिली की ते हे हियरींग फ्रेश घेवचें म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी आतां परती डेट जाहीर केलेली आसा. हे हियरींग 8 तारखेच्यान सुरू जातलेलें जुलायच्या 8 तारखेच्यान सुरू जातलें. हियरींग दोनी कडेन जातलें, नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा. नॉर्थ गोवा परेड ग्राउंडाचेर हियरींग आमी घेतले ऑपोजीट कंपाल क्लिनीक आणि साऊथ गोवा HGPDA ग्राउंडाचेर ऑपोजीट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आसा थंय हियरींग जातलें. हे हियरींग 8 जुलय 10 तारखेच्यान स्टार्ट जातलें आणि ते कंप्लीट जायसर चालू आसतलें. जशें आमकां NGTन सांगलां की तें हियरींग तुमी एक दिसापेक्षा सुयेज दीस घेवचे पडटले. त्या प्रमाणे आमी हियरिंगाची डेट 8 तारखेच्यान स्टार्ट केलेली आसा आणि त्यानंतर ती कंप्लीट जायसर आमी घेतले. ह्या पिरियडान परते आमी लोकांचे कोणाचे ऑब्जेक्शन सजेशन्स आसा ते सजेशन्स आमी 30 जून पासून मागलेले आसा लोकां कडेन. तेंच्यांनी रिटर्न्स आपले सजेशन्स आसा किंवा तांकां ऑब्जेक्शन कितें आसा जाल्यार 30 जून पर्यंत आमच्या ऑफिसान आमकां दिले जाता इन रायटींग. जे लोकांक कोणाक पार्टिसिपेट जावपाक जाय पब्लीक हियरिंगाक तेंच्यांनी रेजिस्टर करचे पडटली आपली नांवां नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन किंवा साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन. तशीच तेंच्यांनी आपले रेजिस्ट्रेशन गोवा कोस्टल झोन @gmail.com ह्या रेजिस्टराचेरूय ईमेल आयडीचेर रेजिस्टर करूं शकता. आणि जे कोण लोक रेजिस्टर केल्ली आसतली तांकां आमी तेंची मतां थंय आयकून घेतले. कितें कितें डिटेल्स दिवचे पडटले रेजिस्टर करता आसतना? रेजिस्टर करतना तेंच्यांनी आपल्यान एक फॉर्म आसा त्या फॉर्माक भरून तेणी आमकां तेंच्यांनी नांव दिवचें पडटलें घालून तेंचो मोबायल नंबर एड्रेस आनी ईमेल आयडी. आनी तो पार्टिसिपंट म्हणून जातलो काय स्पीकर म्हणून जातलो, तो स्वताहून येतलो काय वर्च्युअल तो हे करतलो पार्टिसिपेट जावंक सोदतलो ते तेणी सांगचें पडटलें. आनी त्या प्रमाणे ताका आमी स्लॉट दितले आनी त्या स्लॉटान तेणी उलोवचें पडटलें. कोणी जर थंय येवपाक सोदिना व्हर्च्युअली येवपाक मेळटा जाल्यार ती फेसिलिटी हय ती फेसिलिटी आसतली. तांकां वर्च्युअलूय तेणी उलोवंक शकता. तेंचे आपलें वर्च्युअल आपलें कितें आसा तें सांगूंक शकता. ताका स्लॉट दिलो जातलो त्या स्लॉटान तेणी उलोवपाचो. आनी नांवां दिवपाचे कितल्या पर्यंत दिवपाक जाता? नांवां ते दिसा तेणी आसा पळय ती दिसा तेंच्यांनी 5 तारीख म्हणजे 5 पासून तेणी नांवां दिवपाचीं आदले दिसा 30 तारीख नांवां दिवपाक जाय कोण येतले पळय ते. आनी तरी कोणाक येवपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशन रेजिस्टर करूं येता वेन्यूचेर आनी तांकां थंयसर एंटरटेन करतले.